Stotram 103Doiall-movall Devachi vakhann'nni. Otmea mhojea Sorvesporachi vakhann'nni कर. sogllea monan, kallzan आणि sokten Tachea Povitr Nanvachi vakhann'nni कर. Otmea mhojea Sorvesporachi vakhann'nni कर आणि ताचे upkar kodinch visरू नका. तोच सगळे तुझे ओकमान बक्षिता, सगळ्या वायटाक वखद दिता. तो तुझें जिवीत फोंडांतलें निवारता. तुज्या माथ्यार मोगाचो आनी कोंवाळायेचो मुकुट घालता. तो तुझें जिवीत देण्यांनी बोत्ता. गोरुडा पोरी तुका नव्यान तोन्ने पिरायेचो करता. सर्वेस्पराचीं कर्तुत्वां न्यायनितीचीं, जुलूम भोगतल्यांक तो नीत करून दिता. मोइजेसाक ताणें आपल्यो येवजण्यो उक्त्यो करून दाखयल्यो. इस्रायेलाच्या भुरग्यांच्या दोळ्यां मुखार आपलीं विजमितां फांकयलीं. सर्वेस्पोर कोंवाळो आनी माये मोगाचो, ताचो राग सटकन पेटोना. ताचें काळीज काकुतीचो थेवो. ताचो क्रोध सदां उत्ता तसलो न्हय. तो सदां काळ राग धरून रावचो ना. आमच्या पातकांक फावो त्या मापान तो खास्त लायना. आमच्या गुन्यांवांचें फावो तें फारीकपण मागिना. प्रितुमे परोस सर्ग जितलो उंच उंच आसा, तितलो व्हड ताची भक्ती कोत्तोल्या थंय ताचो मोग. उदेंत आनी अस्तोंत जितल्यो एकामेका थावन पयस पयस आसात, तितलीं पयस तो आमचीं पातकां काडून उडयता. जसो बापूय आपल्या भुरग्यांक कोंवाळायेन वागयता, तसोच सर्वेस्पोर आपली भक्ती कोत्तोल्यांची दोया दोत्ता. आमकां कित्याचीं रोचल्यांत तें तो बेस बरो जाणा. आमी फकत धूल माती म्हूण ताका उगडास आसा. मनशाचे दीस तोंडा सारके, शेतांतल्या फुलावरीं तो फुलता. वारें आयलें आनी तो बाबडो उबून गेलो. जूंय आसलो थंय आनीक दिश्टी पडना. पूण आपली भक्ती कोत्तोल्या थंय सर्वेस्पराचो मोग तोखता सासणां थावन सासणांक. आनी ताचो कोरार सांबाळतोल्या थंय आनी ताच्यो आज्ञा उगडासान पाळटोल्या थंय ताची दोया मोया पिणकेचे पिणकेंत सर्वेस्पोर सर्गार आपल्या थीर शिवासनार बसून आपलें राज सोमेस्तांचेर चलयता. देवाचो हुकूम पाळटोल्या तांचें उतर आयकोतेल्या बोलवंत आनी पदवेदार दुतांनो, सगळे तुमी सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. सगळ्या ताच्या दळबारांनो, ताची खुशी पाळटोल्या ताच्या सेवकांनो, सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. सगळ्या ताच्या रचनांनो, जंय जंय ताची राजवट चलता, थंय सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. ओतम्या महोज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर. देवाचें उतर हें.